आम्ही कशी कशी करून हेल्थ सेंटराचेर आमच्या पावलेले आसा। ह्या टायमार कोण गावपाकूय मुश्किल। भायर सरली आणि एक व्हडले प्रॉब्लेम गाडी जाली वाटेर टाय टाय ठुस न्हू मोसोंडे कडेन आणि आमच्या मुखार हा आमचो फेवरेट डॉक्टर यतीन। अवी केला जोर आणि तरी पण हांगासर पेंट मारता। एवढे न्हू माझी दाळ शिजता, वरण माझे सिजप हांगासर चालू आसा आणि आता हांव तेल मातशें गरम करपाक दवरता आणि फटाफट फ्राय करता। अवीक वचोन विचारता की कसले आवडटा ते नुस्तें तेका। सो गायज पळय फायनली आमगेर येयल्लेले आसा बांगडे। स म्हयन्यांनी दिसता आणि न्हू हेका हांवें बरें भरून घेतलेलो आसा, मसालो बी ल्हान कांदो बिनो घालून आणि हेका आतां न्हू हांव बरो फ्राय करता, रवो फ्राय। आणि अवीक विचारता वचोन की तेका कसलो फ्राय आवडटलो तो, रवा फ्राय करूं काय बेश्टो नॉर्मल फ्राय करूं तो। अवी नुस्तें कसलें भाजो, रवा फ्राय काय बेश्टें फ्राय करूं? तू घामेलाय मरे सगळो, कितें जाला हवे? बरें दिसना, घुंवळ कशी येता, कडकडोंक जाता, जोर येता दिसता हवी तुका, तू तापलाय हवी। चल हॉस्पिटलान वचोन येवया आतां, मागीर हॉस्पिटलां बंद जातली। तुका हांव म्हणूंक वयतालो हॉस्पिटलान वचून येवया, म्हाका बरें दिसना। चल या आतांत या हवे। तू कित्याक जाताय? कितें भियाचें ना आतां, हांव एकटें आहा म्हटल्यार हवे, या मरे चल। चल या यो चल। सो गायज न्हू अवीक न्हू कांयच बरें दिसना, अवी सारको कडकडटालो। त्या खातीर आमी आतां वयता हेल्थ सेंटरान। हेल्थ सेंटर आमकां 3 किलोमिटर आसा आणि आमचो फॅमिली डॉक्टर काय ह्या टायमार आसचो ना न्हू। आतां जाल्यार रातची 11 आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वयतले जाल्यार थंयसर खूब गर्दी आसतली आणि हे आमकां लागीं पडटा म्हणून आमी थंयसर वयता। अवी तुका दिसता मरे बरें आसा मरे बरो तूं हवे? ही आनी व्हडली पनवत, परत पावसूय पडलो वाज हयशीक। श्री सायबा पावल्या पुरो आमी बेगीन हॉस्पिटलान। अवी जाता मरे चलोवपाक तुका? सो गायज हे पळय आमी कशी कशी करून हेल्थ सेंटराचेर आमच्या पावलेले आसा। हांगा फुडें आमी पार्किंगेक लायता। हे गाईज आमकां आतां सारकी 1:40 जाल्या टायम आणि हांगासर पळय तुमकां दाखयता पळय ही चावी केली ऑन। ओके पळय धरू का गो कॅमेरा हांगा घाल, हेचेर दाखय पळयला। हे आतां व्हडले लफडे परत खंयच्या टायमार आनी खंय ते पळय थंय फुडें मोसोंडी हा। हाल म्हाका जाल्यार भंय दिसता। तूं वयता मुगो? म्हाकाय भंय दिसता हवे। वाज मरे पनवत कशी, सगळ्यो पनवती ह्याच टायमार लागता। हांव दुखलो हवे, कोण तरी गावल्या पुरो। ह्या टायमार कोण गावपाकूय मुश्किल। सो गाईज गाडी न्हू स्टार्ट जाली, हांवें कितें केलें स्क्रू ड्रायव्हर घेतलो आणि बॅटरीचे कंपोनंट ओपन केलो, थंयसर तो कार्बन जाल्लो। सो कितें केलें हांवें चावी धरली आणि चावी त्या हेच्या हेका मायनस आनी प्लस हेका घासली आनी परत टायट केले, सेल्फ जालो। आणि मेन म्हणटा ते गाडयेक तुमकां खबर आसा जे कोण अप्रिलिया आणि वेस्पा चलयता पळय तांकां खबर आसा बॅटरीचे कनेक्शन तर डिस्कनेक्ट जायत जाल्यार ही गाडी न्हू किक मारल्यार स्टार्ट जायना, मातशी तरी बॅटरी जाय पडटा। आनी हे कितें जालें फूल बॅटरी डिस्कनेक्ट जाली, कळ्ळें तुमकां? सो आतां आमी चल्ली घरा। हांगासरूच टायम वेस्ट जालो, 2 जाली हांगासरूच आमकां न्हू म्हटल्यार हांव कमीत ते कमी 1 किलोमिटर न्हू गाडी धुकलून येयला। तो गायज आयचो सारको हॉरेबल दीस आसला, तुमकां सांगता घरा कडेन पावले काय कितें जालें तेजें। बरें आतां म्हाका बरें फील जाता। थँक्स टू डॉक्टर खूब बरें आहा म्हाका फाल्यां फॅमिली डॉक्टराक आमच्या मेळचें पडटलें। तुमकां सांगता कितें जालें तें, घरा कडेन पावले काय सांगता। सद्या
पयलीं घरा पावता कित्याक चड टायम जाला आनी आयज काल तुमकां खबर आसा चुरमारे बेबते सगळ्यात भोंवता हांगासर चेडू भुरगे दिसत जाल्यार आवड मारून आनी कितें करूंक हा जावूं ना न्हू आयज काल रेप केसी मर्डर केसी खूब पडल्या आनी एक चेडू भुरगे खंय रातचे 2-3 दिसले जाल्यार हे अशें सिच्युएशन सो सॉरी गायज तुमकां हे सगळें पळोवचें पडटा बट हे हांव तुमकां दाखयता कित्याक जाणा जस्ट टू गिव यू अवेरनस मॅसेज की मनशाचो टायम न्हू केन्ना सांगून येयना आयज हांव तुमच्या मुखार ही व्हिडिओ करता फाल्यां म्हाजीच गॅरंटी ना त्या खातीर ऑलवेज बी क्लोज टू युअर फॅमिली मम्मी डॅडी केन्नाच कितें जिवाक बरें ना न्हू जाल्यार पयलींच मेडिकल ट्रिटमेंट करा तुका आमी तरी यंग आसा आमी खूब गाडी स्टार्ट मारून वचूं शकता जाणट्यांक बाबडे कितले त्रास जाता आसतले ते सांगी पासून ना जाणटे The next day. सो गायज आता जाल्या सांजची 4:30 आणि आम्ही येयल्यात पळय डॉक्टरा कडेन हांगासर अजून काय डॉक्टर येवंक ना खंय डॉक्टराक येवपाक आनी 5-6 मिनटां लागतली खंय ह्या वीक येयला कित्याक ह्या वीक मातशी थंडी आनी जोर येतालो त्या लागून जेन्ना फाटल्या फावटीक सुद्दां आमकां दोगांकूय थंडी जाल्लली 2 म्हयने कितें तरी थंडी उरलेली न्हू रे हवे आमी हांगासर सुद्दां गेल्लेली हॉस्पिटलान पण तेंची टॅबलेटां घेवन आमकां कांयच फरक पडोंक नासलो थंडी तशीच उरलेली न्हू हवे पण ह्या डॉक्टराची आमी सारकी कंटिन्यू 7 दीस टॅबलेटी आनी सिरप घेतलेले आनी तुमकां खरें सांगूंक आमकां चड बरो हेजो इफेक्ट जाल्लो 7 दिसान न्हू आमची थंडी जी छातयेन भरलेली पळय ती कंप्लिटली गायब जाल्लेली आनी आतां आमकां परत आनी 4 म्हयन्यांनी परत थंडी जाल्या हवेन कित्याक की खूब काम केलें परत आमी पावसान सुद्दां आमचे भोंवप बिवप जाता न्हू आनीक कोण म्हणून आमची कामां करतलो आमची कामां आमकांच करची पडटा त्या खातीर गायज आमी क्लिनिकान पावलेले आसा आनी आमच्या मुखार आहा आमचो फेवरेट डॉक्टर यतीन हे जे मेडिसीन जे आसा खबर आसा ते म्हाका सारखे बरें लागता फाटीं तुमकां खबर आसा 2 म्हयने कितें 1 म्हयनो थंडी आसली म्हाका ह्या डॉक्टराची वखदां पडली हांव टणटणीत रेडी सारको फूल पावर हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग कशे आसात तुमी आय होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात सो गायज अवीक येयला जोर आनी तरी पण हे पळय रुमाक न्हू पेंट मारता हांगासर कोण रावताले तेंच्यांनी सारको घाण केल्लो रूम आनी हो पळय हांगासर पेंट मारता आतां कितें करूं आमची कामां आमकांच करची पडटा न्हू सारकें न्हू हवे पळय हेल्प करता तेजे यवीची हेल्प करता टॉयलेट घाण आसलो हयशीक पळय हालत करून उडयल्या हयशीक चायनीज तू एक्सायटेड आहा कित्याक हांगा पळय रे कित्याक एक्सायटेड आहा एक पीस रोशनी को देवा ये तीखा वाला मसाला पिज्जा हाँ कैसा है पिज्जा विकास तेरे को पिज्जा पसंद है क्या नहीं A few moments later. सो गाइस अपाय अवीन हाडलेलो हा स्पीकर आणि आम्ही आता एका अनबॉक्स करतात ये माइक एक सेकंड नीचे रख माइक गाइस आराम से बोलकर मोबाइल से भी बजा कर डालना भैया चालू करूं मोबाइल से बजाएं हाँ बोले कैसा आवाज रुको भैया हेलो हेलो ये लगा ये मैं बोल रहा हूँ रुक रे कनेक्ट करने देना अरे कोकणी उलयत जाल्यात गावतले ना जाल्यार गावचो ना ओए मैं कहीं येता कोणी आओ जाऊंगा कोकणी हाँ कनेक्ट कर इसको बैटरी डालने का है ना
भयणीक बांधल्या माझ्या हे मनीषा बांधता बरं. तुम लोग भी टेंशन मत लो, तुमको भी बांधूंगी. तुमको नहीं दीदी, आपने भैया को राखी क्यों नहीं बांधा? भैया कहाँ से बांधेगा? भैया की दीदी बांधेंगे. पागल है थोड़ा. उल्टा ही बोल रहा है. बांध देना चाहिए था हाँ राखी भैया को. हाँ बांधना चाहिए. अरे ऐक रे किती म्हणता तो. पहिली घातलेल्यो त्यो फालतूर सायडले न्हू भयो काय कामाच्यो ना. थर्ड क्लास क्वॉलिटी. हे बऱ्यो पडटा गो. मातशी व्हडली ह्या सायजीन आनी ब्रायटूय पडटा त्यो. ओके सो गायज तुम्ही काल पळयलेले न्हू काल रातचे कितें जाल्लें तें तुमकां सांगूंक पावलो ना कित्याक हांव सारको जाम जाल्लो हांव येयलो आनी न्हिदलो. सो जालें कितें तुमकां खरें सांगता हांव हांगासर बसोन न्हू मोबायल दवरतालो अचानक न्हू म्हाका अशें घुंवळ कशी येयल्या भशेन जाली म्हणजे शिवरींग कशी कळ्ळें तुमकां थंडी पडल्या काय जाता पळय तशी अशी. सो म्हाका कळ्ळें कितें तरी रॉंग आहा म्हणून हॉस्पिटलान गेली नियर बाय हेल्थ सेंटरार पावली. हेल्थ सेंटराचेर डॉक्टरान चॅक केलें लायलें आनी जाल्यार म्हाका म्हणलें BP कमी जाला ब्लड प्रेशर. सो म्हाका सर लायलो आनी 1.5 वरां थंयच दवरले ग्लुकोज लायले आनी म्हाका ती डॉक्टर म्हणटाली थंयच राव फाल्यां गो टुमोरो. हांवें म्हटलें ना जायना आमकां संवय ना न्हू दुसऱ्या जाग्यार चड वगत रावपाक बीन आनी हॉस्पिटलाचो एनवायरमेंट म्हाका बिलकूल आवडना. सो बेगीन बेगीन भायर सरली आनी एक व्हडले प्रॉब्लम गाडी जाली वाटेर टाय ठूस न्हू मोसोंडे कडेन. मोसुंडी कडेन खंयसर जे आमचे हिंदू धर्माचे लोकांक जळयता पळय थंय मातशे आयले राजनीर कशी. सो झालें कितें गाडी बंद केली. गाडी बंद जाली न्हू स्टार्ट मारता स्टार्ट मारता गाडी स्टार्ट जायना स्टार्टूच जायना. हांवें म्हटलें कितें जालें. ओके कीक मारली कीकूय स्टार्ट जायना. मातशी 1 किलोमीटर गाडी धुकलीत गेलो. मागीर चिंतलें एक लास्ट ट्राय मारपाक कितें आहा. सो लास्ट ट्राय मारपा खातीर हांवें डिकी ओपन केली बॅटरीचे फ्लॅप ओपन केले पळयता जाल्यार दोनी मायनस आनी पॉझिटिव्हाक धय कार्बन जाल्लो ज्वारी फोडटा. आनी बेगीन कितें केलें हांवें म्हाजे कडेन काय WD-40 ना न्हू चावी धरली आनी चावी अशी घासली दोनी टर्मिनल मायनस आनी प्लस आनी परत आसले थंय लूज केले आनी टायट केले. स्टॅल्प मारलो गाडी स्टार्ट जाली. बेगीचे बेगीन भायर पावली आनी घरा पावली आनी हांव डायरेक्ट येयलो आनी न्हिदलो सोमतो जेवंक पसून ना. खूप लेट जालो आमकां काल. 2 काय कितली अडेच कितें जाल्लेली येयली आनी डायरेक्ट न्हिदली. सो गायज हेतून तुमी कितें शिकतात की मनशाचो टायम केन्ना सांगून येना. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग ट्राय युअर लेवल बेस्ट. तुमच्या ल्हान भुरग्यांक तुमच्या जाणट्या पेरंट्सांक विचारा मम्मी कशी आसा तूं डॅडी कसो आसा तूं कित्याक ती एकदां न्हू आवय बापूय न्हू आपणाच्या भुरग्यांक सांगिना आसूं बाबडो टेन्शन घेतलो बाबू आमचो अशें म्हणून ती उगी रावता. तांकां कितें दिसता की मिरेकल जातले देव वचून मिरेकल करतलो आनी आपूण सारकी जातली आपूण सारको जातलो. तशें जायना. आपणाची कुयदाद आपूण घेवंक जाय. मेडिसीन टायमार घेवंक जाय. सगळेच मेडिसिनूय करिना देवूय आसा ना न्हू बट एक तुमकां एग्जाम्पल सांगता. सो ऑलवेज बी आनी कितें सांगलां पळय तें उडाच दवरा. सो इट वॉज हॉरेबल आनी मेन म्हणटा तें तुमकां खरें सांगता मुसुंडी म्हणजे आमचो ग्रेवयार्ड आमचो हिंदूंचो थंयसरल्यान वयताली न्हू आमी गाडी बंद न्हू आमी एक म्हाका आवाज येता कसले एका कसले आवाज येता आनी तकली उडयली आमी न्हू आवयचो घोव म्हटलें. मागीर देवती गावली बेगीन धांवली गाडयेर बसले आनी हेका म्हटलें पयलीं बस गाडी धरून धांवलो बसलो फुडें गेलो मागीर थंय वचून रावलो मागीर स्टार्ट मारली. आवय जाल्यार म्हाजी सॉलिड फुट्टली आसली सॉलिड सारकी. कोण आमचे लागीचे बी व्लॉग पळयता जाल्यार तुमकां कळटलें आमी खंयसर आसली ती. खंय आसली पळय ती. आनी मेन म्हणटा ती रात जाल्लेली न्हू दोनांक ह्या टायमार आमकां कोण वळखीचे मेळटा नाल्यार हांगा सगळे लोक वळखीचे सगळे लोक वळखीचे कोण ना कोण हॅलो हाय करून वयता आमकां.
पण रातचे 2 सुमार कॉमन सेन्स आणि सारको इट वॉज हॉरेबल डे बाबा, हॉरेबल डे. आणि त्या टायमार तुमकां सदीच सांगता मोबायल बीन चार्ज नासतना केन्नाच भायर सरोनाकात. मेन म्हणटा ते कितें, गाडी बंद पडली व्हडले फरक पडोंक ना. हांव एकलो आसलेलो म्हाका फरकूच पडचो नासलो, हांव कितें ना कितें जुगाड करतलो. हे वांगडा आसले न्हू आनी रातचे तुमकां खबर आसा न्हू भुरगे सूर मारूंक बसतात, ओडूंक बसतात आनी त्या सुरीच्या नेटार कोण कितें करता सांगूं येना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ही गजाल, सांगपाची गरज ना. सो बिकॉज ऑफ दॅट मातसो म्हाका एक टेन्शन कहो जाल्लो, म्हणून हांवें कितें केलें, ट्राय मारया म्हटलें. ओके, आनी एके वाटेन जीव बरो ना आनी गाडी दुखलता, आनीक 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 त्रास जाता. हे पळय, हे काल म्हाका ते लायिल्ले पळय ते तुमकां दिसता आसतले रेड रेड. ओके, मातशें सुजला ती पोर्शन, चड ना मातसो. बट येस, अशें जालें काल आनी इट वॉज टोटली हॉरेबल सारको. आनी म्हाका न्हू उलोवपाक पासून जायना. ऑल थँक्स टू दीस मायक गिवन बाय एलिस्टर. आनी त्या मायका खातीर म्हाजो आवाज तुमचे कडेन बरे भशेन पावता न्हू. आनी परत परत सांगपाक बरें दिसना. इट वॉज टोटली हॉरेबल डे ऑफ माय लायफ. आनी हांवें न्हू एक ब्लुटूथ स्पीकर घेतलेलो आसा. म्हाका ते ब्लुटूथ बीन चड आवडना, म्युजीक लावड आवडना. हांवें कितें घेतला, भुरगीं आसा ल्हान ल्हान न्हू आनी आमगेर चवथ येवपाची आसा, सो चवथीक बरें भजन बिजन लावपा खातीर सो 12,000 स्पीकर आमकां बरो सवायन पडलेलो आसा, सारको टू गूड रेटीन. ओके, बोट कंपनीचो. सो कोणाक ह्या बद्दल डिटेल्स जाय, कितल्यांक कितें घेतला कितें तें, जाल्यार म्हाका मेसेज करा, नाल्यार कॉमेंट सेक्शनांत कॉमेंट करा. तुमकां डायरेक्ट परचेस लिंक धाडटा न्हू, कसलो मॉडल तेय धाडटा. तुमी उकला फायदो घ्या. खूब जाण विचारता म्हाका, जे तुमी विलाचेर न्हावपाक गेल्ले प्रायवेट हेजेर स्विमींग पुलार, ती खंय प्लेस. तुमकां हांवें सांगलेलें 5,000 लायक्स तेजेर ना जावं, सांगचो ना न्हू. तेजेर 5,000 लायक्स दाखया, मागीर आमी तुमकां दाखयता खंय पळय तें. आनी तुमी पयलें आसतलें न्हू, आमी एक डॉक्टरा कडेन गेल्ले, डॉक्टर यतीन. ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर. कोणी हांगासर लागीं कोण रावता जावं पयस कोण रावता तेका कॉन्टॅक्ट करचो. ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन. आनी कोण तेका वळखता जाल्यार तो असो एक डॉक्टर, तो घरा कडेन पासून विजीट करता. कोण जाणटे लोक आसा, कोण चलोंक जायना, ती बाबा तो बाबडो घरा येवन विजीट करून त्या मनशाक ट्रिटमेंट दिवन येता. सो फॉर दॅट प्राऊड ऑफ यू सर. आनी मे गॉड ब्लेस यू की तूं इतलें बरें काम करता. म्हणून इतलो व्हडलो डॉक्टर जावन तूं तरी लोकांची कामां करपाक घरांनी वयता. वालोर तुका सर, वालोर. गॉड ब्लेस यू. असोच वयर सर न्हू सर. आनी बोन बॅरो बद्दल तुमकां एक अपडेट दिवंक सोदता की यु नो डॉक्टरान म्हाका फाल्यां परत आपयला. कितें इम्पॉर्टंट सांगूंक सोदता खंय, कितें तें म्हाका खबर ना. सो थंय पावल्या कांयच कळटलें कितें पळय तें. सो म्हाजो मातसो तेजो मूड अपसेट आसलो. आय डोंट नो वाय, बट लेट्स सी. हांव जाता तितलो बेगीन रिकवर जावपाक ट्राय मारता, कित्याक म्हाका त्या चेडवाक हेल्प करपाकूच जाय. आनी हांव करतलोच फॉर शुअर. ओके, आनी ही व्हिडिओ चड लांब जाल्या आसतली न्हू, तुमकां बाबडे टायम आसना, काम धंदो करता त्या मनशाक. सो सॉरी गायज, पण मोग आसूं. आनी खूब सारे कॉमेंट्स, बरे बरे प्रेयर्स, मोग आसूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. आनी थँक्यू सो मच. आनी हांव कितें म्हणूं सांगू तुमकां. ओके, आनी हात जोडून थँक्यू म्हणटा. तुमी आमचे सबस्क्रायबर 9,000 प्लस केल्लेले आसा, 10,000 जावपाक व्हेरी लेस आसा. सो चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट, बाय बाय. बाय बाय.